सरकार एकेवटेन लोकांनी दुधाचो धंदो करचो म्हणून प्रचार करता, नव्यो नव्यो स्किमी दाखयता, मात मलपण 70च्या धनगर वाड्यार परिस्थिती वेगळीच. लोक धंदो करूंक सोदतात, मात तांकां थंय धड पिवंक उदक ना. पिवंक उदक ना जाल्यार दुधाचो धंदो खंयचो काय म्हूण तांचो प्रस्न. 70तल्या मलपणाच्या धनगर वाड्याचेर खासा रिपोर्ट. सत्तरीच्या सामक्या कोनच्या खोतडे पंचायत वाठारांतलो हो मलपणचो धनगर वाडो. 25 घरां आणि सुमार 650 लोक वस्ती. ह्या समाजाचो पारंपरीक दुधाचो धंदो. आता तांचेर त्या धंद्याचेर उदक सोडपाची पाळी. पिवंक उदक ना, गोरवांक खंयचे. त्रास आमकां पाणया खातीर खूब जाता रे बाबा. आनी परत म्हटल्यार पाणी हाडपाक 1-2 कळश्यो खावंक जाल्यार हाडपाक बरें. आमच्यान इतल्या गोरवांक बी आमकां न्हांवंक धुवंक अशें आनी कित्याक पाणी आमकां हाडूंक जायना. पाणयाचो खूब म्हणजे भयंकर आमकां पाणयाचो त्रास जाता. आतां आमच्या भुरग्यांक मेन म्हणजे शिकोवन ती केन्ना एक कशी पाणी हाडून केन्ना दितली घरां. पाणी आमकां सामकें मेली पाण्याक लागून. पाणी अजिबात गोरवां मेली आमची. आमकां पाणयाक न्हावपाक सुद्दां पाणी ना. नवें आसा सगळ्याचें आसा. इल्लें पाणी येता, पाणी बंद पडटा, रोखडेच बंद जाता, केन्ना केन्ना येयच ना. उदक नाशिल्ल्यान जमीन आसून उत्पन्न घेवंक मेळना. परिस्थितीक वेटून लोकांनी गोरवांच्या गळ्यांतली दावी सोडून दिली. एक टाकी मला खोतड्यासून शेळपेसून गवाण्या पावले जाल्या. गवाण्या खोतड्या घातले काय शेळपे घातले, शिरसोड्या सुरंगोली आसाड्यासून मलपणा पावत तेन्ना पाणी जाल्यार पाणीच ना. गोरांक उदक जाय, धुवंक जाय, उदकाच्या घराक 2 बालदे पाणी लागता. दिसाक 4 बालदे एका गाई लागता. धुवपाचे मग ते धुवपाचे ते सोडून ते बरं. पण म्हणजे धावपाचे आहात ना सगळे ते बरें. आमकां न्हंय ना, हांगाचं पाण्याचं कारण सगळें सगळें जाता. पाणी हांगा लागीना. नळाक उदक आयल्यार आयले, वेल्यान आशिल्लो नाशिल्लो काम धंदो सोडून उदक राखत बसपाचे. दोगा घोब्याला ती कितें करतली. दोगा कामाक गेल्यार उदीक कोण मेळटा. उदीक मेळटा येता अर्दे वर हांगा भीक मागे फुर्र ताणें गेले. कोण घरान ना कोण म्हशी पावून गेली, कोण गोरा पावून गेली, थंय फाटल्यान उदीक गेल्यार ती वेळ मेली जाय. म्हाका आतां 200 रुपया कोण तितलो सोडून घरा रावचें पडलें. कितें उदीक भरूंक. वो भोवमो काळे. नोकरी ना म्हूण ताणें दुधाच्या धंद्याक हात घालो. ताच्यो 14 जर्सी गाय. 2 वर्सां जालीं तो उदक विकते घेता आनी उदकाक रिणाचो टेम्पो. पयलीं ही गाडी पाणयांक लायिल्ली मी, पाणी हाडपाक ही लायिल्ली. पूण सगळे चडाव जाण ते गाडी चडना जाली आनी धंदोय वाडलो. पाणी पावना जालें, कमी येता पाणी म्हणून मी मागीर मी ही गाडी घेतली. आता हितूनसून मातशें पाणी चड येता न्हू, तितून डबल येता पाणी. म्हणजे ही लायले डेली ही पाणी सकाळी गाडी घेवन पाणी हाडटा हांव डेली सकाळी. मेळ बसता म्हणजे कितें आतां एक दीस बसता, एक फावटी एका म्हयन्याक बसना. मागीर काय करतले, उदक जाय तें खरें, मेळ बसता ना बसता, कोणाचे कोपरीचे आनी खंयचे पयशे काडून मागीर आमकां करचे पडटा ते. सरकाराच्यो स्किमी पळोवन गांवच्या भुरग्यांक गायींच्या धंद्याची उमेद. मात उदकाचे हाल पळयल्यार नाका रे बाबा. आता खंय 2-1 म्हयन्यांनी टँकर सुरू जातलो, मात एक टँकर कोणाक पावपाचो. उदकूच न्ही, ह्या गावात कसलीच गजाल धड ना. टँकर आमकां येतली आता आनी 1 म्हयन्यान 15 दीस पाणी येतले नळाचे आनी मागीर टँकर धाडटले. ती एक टँकर धाडटले आनी आमचो गांव आसा जवळ जवळ 20-25 घरांचो. ते मागीर 25 घरांनी एक बेरेल दिवन आमी मागीर त्या एका बेरलाचेर सगळे गोरवां, कपडे, आयदनां, मनशांक न्हावपाक सगळे वापरपाचे एक बेरेल. 100 लिटर सुद्दां नासता ते बेरेल. सगळ्यांक सांगलो आमी, आमदार करता करूया करता सांगता आमकां. आमी आमच्या पंचांक आमदारांक सांगले, बट आमचे ते फायली चालू आसा फॉरेस्टान. आमचे सगळे प्रॉपर प्लॅनिंग असो मागलेलो आसा सगळे फायलीचेर. ग्राउंड आमकां थंय हदी कडेन बस स्टँड जाय बारीकसो एक, जो रावपाक मेळना. सो स्ट्रीट लायटींग आतां कितले 7-8 म्हयने जाले स्ट्रीट लायटींग पावोंक ना आमच्या गांवान हेच्यो LED. सो इतले सांगलां ते जाता, तेंचे प्रोसेस चालूच आसा. पळया केन्ना जाता तेन्नाच्यो खबरी. बट क्रिकेट खेळपाक अशें फ्री ग्राउंड असो जाल्यार होमवर्क सुद्दां करतले जाल्यार रावंड अपसांचे बाबा चल ट्रेनिंग आसा, प्रॅक्टीस करतले, मातशें ग्राउंडार वचून रावंड करतले जाल्यार काय सोर्सीस काय ना, झिरो. 70तल्यान पुराय उत्तर गोंयाक उदका पुरवण. मात 70तल्या लोकांचेर उदकाच्या मारामारीन कामा धंद्याचेर उदक सोडपाची पाळी. अशें एक न्ही, कितलेशेच धनगर वाडे ह्या 70च्या खाची कोणशांनी अजूनय आसात. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने. गोंयच्या ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रस्न हाताळपाक सरकारान सिनियर सिटीजन आयोग नेमचो म्हूण एक्टिव्हिस्ट मागतात.
ज्येष्ठ नागरिकाकडच्यान प्रॉपर्टी घेवन भुरगे मागीर तांकां पळयनात अशा वेळार ती प्रॉपर्टी रिक्लेम करूंक मेळची. सिनियर सिटीजन कार्डूय एक देश एक टॅक्सा प्रमाण खंय देशभर लागू करचें. पयलो आमी 21/12/2014 एक मेमोरंडम दिल्लो आमचे आदले चीफ मिनिस्टर पार्सेकर बाब आशिल्ले तेन्ना, आनी तेन्ना आमी 4 गोश्टी मागलेल्यो. एक हेल्पलायन, दुसरी कावन्सिलींग सेल, तिसरे म्हणटा ते 2 पुलीस स्टेशन नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा, आनी चवथे म्हणटा ते बेलेबल ऑफेन्साचो नॉन बेलेबल करपाचो. पण आमचे एकूच ग्राह धरली आनी हेल्पलायन सुरू जाली. हे कित्या खातीर करपाचें कारण इतलें की सिनियर सिटीजनांक खंय तरी एक जे कितें आधार मेळपाचो आसलो तो मेळना, आनी ह्या खातीर आनी खुबशे तांकां त्रास जाताले. त्या खातीर आमी ही मागणी केल्ली, आनी तशेंच आमी हो पाठपुरावो फुडें व्हरपाक लागले. आनी जेन्ना मनोहर पर्रीकर बाब जेन्ना चीफ मिनिस्टर जाले ह्या दिसांनी, त्या टायमार 10 तारखेक ह्या गेल्या म्हयन्यात त्या दिसा आमी एक मेमोरंडम दिलो, आनी तितून मागणी केली कितें, हेच मागणी केल्यो 3 मागण्यो, आनी तितून 2 मागणी आनीक घातलेली आसा. ते म्हणजे थोडे आमचे भुरगे कितें करता, जाणट्यांक बरें तेल काडटा आनी प्रॉपर्टी आपल्या नांवार घेता, आनी मागीर तांकां पळयतना अशा भुरग्यांच्या रिक्लेम द प्रॉपर्टी म्हणजे ही रिक्लेम करपाक जाय ही एक मागणी आमी केली. आनी दुसरे जर तर भुरग्यांक पेरंट्सांक कोण पळयना, भुरगे पळयना, 10 ते 20% भितरले इन्कमांतले तेंचे घेवचे अशें आमी गव्हर्मेंटाक मागलेलें. आनी फुडें होच पाठपुरावो करता परत आमी आनीक मेमोरंडम बरयलो 13 तारखेक की हे सगळे मॉनिटर करपा खातीर एक सिनियर सिटीजनचें कमिशन जाय. 1 नेशन 1 कार्ड, सिनियर सिटीजन कार्ड जे आसता आमकां देशाक म्हणटा एक टॅक्स लायला, सगळें लायला, त्या खातीर एकूच तरेचें कार्ड जावंक जाय. आनी तें कार्ड अशें आसूंक जाय की ते खंयी गेलो, फाल्यां बेंगलोर गेलो, दिल्ली गेलो तर एकूच कार्डान आमकां व्हरूंक जाय. कुठ्ठाळी पुलाचें काम चलतना दुसरे फावट क्रेन पडली. आयतारा सकाळी क्रेन रस्त्यार परतल्ल्यान ट्रॅफिक ब्लॉक जावन भितरल्या रस्त्यान ट्रॅफिक डायवर्ट करचो पडलो. पुलाच्या कामाक लागून बॅरिगेड्स घाल्ल्यान पयलींच हो रस्तो अशीर जाला, तातूंत क्रेन परतली. कांय दिसा फाटीं पणजे 3ऱ्या मांडवी पुलाचें काम चालू आसतना अशीच क्रेन पडिल्ली. कुठ्ठाळे रस्त्याचें काम चल्लां खरें, मात ट्रॅफिक प्लॅन सारको ना. This is not the first time. This is now the second or third time that is happening. And we have even complained to the MLA and to the PWD officials about this. They are not carrying out any work that is, no traffic plan, no. This thing should have been handled much earlier. Even the PWD minister was brought here and he said that lighting and all the other action would be taken. Lights would be put. Nothing has happened. Even now the lights have been broken. I don't know when this thing will be rectified. ट्रॅफिक जॅमाक लागून फायर ब्रिगेडूय उसरा पावली. पयलीं पावस जाल्यार क्रेन आडी जाल्ली आनी दोनी सायडीन गाडी ब्लॉक जाल्ली. तेंच्यांनी ती व्हडली क्रेन हाडली आनी JCB हाडून तें काम चालू आसलें. आमी स्टँड बाय रावले, हांगा वॉयल तेंची पडटाली, ती तांकां सांगली कशी कर, कितें माती बिती घातली आमी सगळी. पुलीस फोर्सी खूब आसलो हांगा आनी आमी ती माती घातली, थोडी तेंच्यांनी घातली आनी मातशें क्लियर केली. जाल्यार ती वॉयल व्हांवत आसलेली. डॅमेजीस बीन किंवा कोणाक जाला कितें? कोणाक कांय जावं ना, क्रेनी व्हडली डॅमेज जाल्ली आसा. सध्या आमी ट्रॅफिक वाया चिकाली वाया सिनोळे सांकवाळे डायवर्ट केल्ले आसा. हो नॅशनल हायवे 17A वयल्यान 17Bचेर घेता आमी ट्रॅफिक, आनी ट्रॅफिक फ्लो चालू आसा. ट्रॅफिक मातशें स्लो प्रमाणात चलता, पूण ट्रॅफिक स्मूथ आसा. प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकयकार. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.